दक्षिण गोंयच्या लोकांक भलायकी सेवा दिवपी हॉस्पिसियोचीच भलायकी सध्या सारकी ना. ह्या दुयेंत पडिल्ल्या हॉस्पिटलाचेर सरकारान उपचार करचे म्हणून बिगर संस्कारी संस्था आनी लोक मागतात. हॉस्पिटलांत दोतोरांनी वेळार येवन आपली ड्युटी सारकी करची म्हणून बायोमेट्रीक थंब सिस्टम सुरू करची म्हणून सेव्ह गोल्डन गोवा एनजीओन मागणी केल्या. हॉस्पिटलांत साधन सुविधा जाग्यार घालचे म्हणून संघटनेन मागणी केल्या. हॉस्पिसियो हॉस्पिटला विशीं कागाळी दिसान दीस वाडत आसात. दोतोरांनी वेळार येवचे म्हूण हॉस्पिटलांत स्टाफा खातीर बायोमेट्रीक थंब सिस्टम घालची म्हूण एनजीओ सेव्ह गोल्डन गोवान मागणी केल्या. जे भाशेन आतां आजिलो म्हापसा थंब सिस्टम घातल्या जावं बांबोली थंब सिस्टम घातल्या तर हॉस्पिसियो कित्याक घालना. दॅट इज आवर पॉयंट. आमकां इमिजिएटली आमकां थंब सिस्टम घाल्ले जाय आनी तें घातल्यार आमकां सगळ्यांक एक्सपिरियन्स आहा, सगळ्यांक खात्री आहा. जे कोण आमगेले नागरीक जे सावथ गोवा इतल्या फॅसिलिटी हॉस्पिटलांत बेनिफीट मेळटा तांकां सगळ्यांक फायदो जातलो. जेन्ना थंब सिस्टम जर घातले जाल्यार खंयच्या टायमार वयता आनी खंयच्या टायमार येता तो सारको टायम मेळटलो. दक्षिण गोंयच्या लोकांक बरी भलायकी सेवा मेळची म्हूण हॉस्पिटलाची साधन सुविधा जाग्यार घालचे म्हूण कामेलो बारेटोन मागला. जस्ट रायट and they send to the GMC. ना पण हांगा बाकीचे प्रॉब्लेम आसा न्हू, बेड ना, जागो पावना, ह्यो सगळ्यो प्रॉब्लेम. हॉस्पिटल रिपेअर केलें, हॉस्पिटल रिपेअर केलें जाल्यार एवरीबडी बेनिफीट आमकां वचपाक गरज ना. कित्याक काणकोणसान पीपल आर कमिंग फॉर ट्रिटमेंट म्हळ्यार लायफ सेव जातली म्हण. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. गोंयांतल्या मुस्लिमांचो कबरस्थानाचो प्रस्न बेगीनूच तडीक लावपाचें उतर मुख्यमंत्री पार्सेकारान दिलां. तशेंच मुस्लीम चलयतात त्या शिक्षणीक संस्थांक सगळो आदार दितले म्हणून तो उलयला. वेर्णा मदरसांत हाज यात्रेच्या सुवाळ्यात तो उलयतालो. सुवाळ्याक दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकार, हाज समितीचो वांगडी मोहम्मद इक्बाल आसले. कबरस्थानाचो इश्यू सांगता, कबरस्थानाचो पडगांवचो इश्यू हांव आयकून जाणा. एखाद्या इश्यूक हात घालतलो जाल्यार तो सारको समजून घेवचो पडटा. आमच्या मुसलमान भावाची कबरस्थानाची मागणी ही सारकी रास्त आसा आणि ताच्या खातीर जे जे कितें करणे शक्य आसा ते आमचे सरकार निश्चित करतले. तितलेच महत्व शिक्षणाकूय दिवप आवश्यक आसा आणि म्हणून गोंयच्या म्हज्या मुसलमान बांधवांक एक हांव आश्वासन दिलं की फुडले पिळगे खातीर फुडल्या पिळगेचे बरें जावंक जाय. फुडली पिळगी ही मोठी जावंक जाय. धंद्याचे आसूंकूच जाय पूण धंद्या बरोबर बरें शिक्षण आसूंक जाय. ह्या भावनेसून स्कुलां कडेन आमी लक्ष दिवया. तुमची जरी जरी स्कुलां आसात ती वाडोवपा खातीर सरकारान काय करूंक जाय तें आमी करतात. राष्ट्रीय खेळा दिसा निमतान राज्यांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. गोंय खेळा प्राधिकरणान बांबोळी स्टेडियमार एथलेटीक सर्त घेतली. गोंय खेळा पत्रकार संघटनेन खेळाचेर चर्चा घडोवन हाडली. तातूंत अर्जुन पुरस्कार जैतिवंत ब्रह्मानंद शंकवाळकार आनी गोंय ऑलिंपीक संघटनेचो सचीव गुरुदत्त भक्तान वांटो घेतलो. फुडल्या वर्सा जावपी नॅशनल गेम्साच्या गोंयच्या पंगडांनी फक्त गोंयचेच खेळगडे आसूंक जाय अशें ब्रह्मानंदाचें ठाम मत. हॉकीचो जादूगार ध्यानचंदाच्या वाडदिसा निमतान राष्ट्रीय खेळा दीस म्हणून भारतभर मनयतात. राष्ट्रीय खेळा दिसा निमतान गोंय खेळा प्राधिकरणान पयली आंतर आरसीसी एथलेटीक सर्त घेतली. गोंय खेळा पत्रकार संघटनेन गोंयच्या खेळा मळाचेर सगळ्यात मोठी सर्त म्हळ्यार नॅशनल गेम्स ह्या विशयाचेर चर्चा घडोवन हाडली. हातूंत गोंय ऑलिंपीक संघटनेचे सचीव गुरुदत्त भक्ता आनी अर्जुन पुरस्कार जैतिवंत ब्रह्मानंद शंकवाळकरान आपले विचार मांडले. 28 टीबी घातलेले ताका ट्रेनिंग आसा. ट्रेन म्हणटकूच पयशे सरकारा कडेन प्रपोजल काडचो पडलो. कोट्यांनी पयशे जाता हें तुमकां सांगता, कोट्यांनी जाता. So my point is here, we may not win the medal. Chandrababu Naidu, when he did in Hyderabad, he has already opened to the national level. कोण आपला मेडल दिता तांकां इन्सेंटिव्ह दिस आसतले म्हणून. So when you are preparing for 5-6 years, the infrastructure, everything, why did the association slept till preparing for the athletes? Major span दिसता की the athlete in Goa who is running, who working hard for 5-6 years together.
there may be very few. ताज्या लोकांना दुसरे चला just for the sake of medal, it's like buying medal. So we have to, yes, and even if you pursue very small disciplines, wherever we are athletes are capable of doing it, we should do that. No, I don't think so. येणाऱ्या ऑलिम्पिकात पात्रता मिळवून भारताच्या बायलांच्या हॉकी पंगडान राष्ट्रीय खेळा दिसाक आनीकूय गोड केलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.